Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. 18 ऑगस्ट 2026च्यान सुरू जावपी प्रवेश कावन्सिलिंग फुडें धुकल्लां म्हण DTEची म्हायती. 18 ऑगस्टा सावन फार्मसी आनी नीट आधारीत एडमिशनां सुरू जावपाची आशिल्ली. तंत्रीक शिक्षण संचालनालयान ही एडमिशन प्रक्रिया फुडें धुकल्ल्या. MMC म्हणजे मेडिकल कावन्सिलिंग समितीन अखिल भारतीय कोटा लिस्टात बदल केल्ल्यान एडमिशन प्रक्रिया फुडें धुकल्ल्या. एडमिशन प्रक्रिया सुरू जावपाच्यो नवीन तारखो तंत्रीक शिक्षण संचालनालय वेबसायटीचेर घालतले. फार्मसी आनी नीट आधारीत कोर्सांची तंत्रीक शिक्षण संचालनालयान सोमारा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जाहीर केल्या. मेरिट लिस्टात कसलीय चूक वा फरक दिसल्यार 17 ऑगस्ट 2026 दनपारां 12 वरां पयलीं DTEच्या पदवी प्रवेश समितीच्या लक्षात हाडचे. चुकीचो नीट रँक, कॅटेगरी डॉक्युमेंट वा पात्रताय स्थितीच्या आदारार जाल्ले प्रवेश रद्द जातले. निमण्या मेरिट लिस्टात एका परस चड कॅटेगरींनी येवपी उमेदवार मेरिटा प्रमाण आपल्या पसंतीची सीट मेळोवपा खातीर आपणाक पात्र आशिल्ल्या सगळ्या कॅटेगरींच्या प्रवेश फेरयांत वांटो घेवपाक शकतात. ज्या अर्जदारांच्या नोंदणी क्रमांका मुखार रिमार्क कॉलमांनी प्रॉपर IC आसा आनी जांकां फी सवलत आनी हेर फायदे घेवपाची इत्सा आसा तांणी प्रॉस्पेक्टसात दिल्ल्या फॉर्मेटात योग्य इन्कम सर्टिफिकेट सादर करची पडटली. सगळ्या उमेदवारांनी प्रवेशाचो लाभ घेवपा खातीर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन पर्वरी हांगा स्वता हजर रावंक जाय. प्रवेशाचें वेळापत्रक बेगीनूच DTEच्या वेबसायटीर घालतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.